त्या काळजान मंदिराक तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातकांचे सोम्या मिरता ओडा मोनान तुका लब्धता सुकून गेल्ल्यो शेळयो आमी सर्जावन आसा तुझ्या आदाराचे सोम्या पातयेवन आसा भक्तीन तुझे लागीं सोम्या आमी आयल्या सर्वेस्परा देवा तुजो आदार मागता कलत्या काळजान मंदिरान तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातकांचे सोम्या मिरता ओडा मोनान तुका लब्धता. ह्या मिसाची ते सवा डॉली आणि ग्रेटा डिसूजा तांच्या लग्न सिल्वर जुबले संदर्भी अर्गामीस येतात. सिप्रियन रेबेलो आणि कुटुंब अर्गामीस प्रेमलता डिसूजा प्रत्येक इरदपासूत तशेंच फ्रँक लॉयड डिसिल्वा प्रत्येक इरदपासूत गॅस्पर क्रास्टा हाज्या आत्म्याक क्लेमेंट पेंटो रोजारियो लोबो हाज्या आत्म्याक अल्फोन्स आणि जसिंता सर्डाना आणि कुटुंब विक्टर सिक्वेरा हाज्या आत्म्याक कुटुंबादारांनी दिवचे मुंबई ओफिलिया क्रास्टा तिच्या जल्मा दिसा अर्गामीस येता तशेंच जस्नी लायला लोबो तिच्या जल्मा दिसा अर्गामीस येतात संदीप लोबो आणि कुटुंब. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्यानो धैर्य घेया भियेनाका तुमकां सोडोवंक तो येता म्हूण इसाया प्रवादी जेजू विशान प्रवाद करून सांगता. ह्या उतरांक लक्ती जाल्ले एक घडीक आमी आयच्या वंजलांत आयकता. आर मारिल्ल्या एका मनशाक ताच्या हांतुळणा समेत थोडे जण उखल जेजू सरशी हाडतात. कित्याक जेजू त्या लोकांक सोडोवंक आयलो सोडवणदार म्हूण ते जाणा जावन तांची अडकळ मिरवून भवार्थ वेंगून तो लोक जेजू सरशी येतात. मोगाच्यानो आमचे थंय आसची आडकळ आनी उणेपण मिरवून भावार्थान जेजूक वेंगून तोच तो आमचो सोडवणदार म्हूण वळखून जियोंक आयची लितुर्जी आमकां आपोवणें दिता. तर ह्याच वाटेन जियोंक जायसची कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत फोव ते परी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां आमी आतां वळखून घेवया. सुम्या लागचे आनी एकामेका लागचे बोगसाणे विसान सांगाता आमी मागया. हांव पातकी मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट सारून हांवें जायती पातकां केल्यात. म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या म्हज्या बगेन सदां सांगूंक वारवरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर. सोमिया काकूत कर. ख्रिस्ता काकूत कर. ख्रिस्ता काकूत कर. सोमिया काकूत कर.
Maria kakutka. आज पवित्र सभा भगवंत अमृस दमदूत आणि दमशास्त्री हाचे स्मरण करता. तर ताच्या विनवणेन आमी सोम्याक भावार्थान वेंगोंक जाय अशी कृपा आमकां लाबोवच्याक अमृज आमचे खातीर विनंती करूं दी म्हणून आमी मागया. प्रार्थुया. देवा भाग्यवंत अमृजा क्रिस्ती भावार्थाचो शास्त्री आनी धीरादीक गवळी तुवें केलोय. तुजी पवित्र सभा सणवायेन आनी तिरान चलोवच्याक ताजे असले ताच्या काळजा सारखे गवळी उपसय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. Amen. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. अरण्य आनी सुकली भूंय संतोष भरीत जावं, पाड पडली भूंय उल्हासू आनी फुलू. साळका भाशेन ती भरपूर फुलांनी फुलू, ती उल्हासू आनी आनंदान गितां गाव. तिका दिल्ल्या लेबोनाची महिमा, कार्मेलाचो आनी शारोनाचो प्रताप. लोक सर्वेस्पराची महिमा देखतलो, आमच्या देवाचो प्रताप. थकल्ले हात घट करा, अस्कत दोंपरां थीर करा. भिवकुर्या काळजाच्यांक सांगा, धैर्य घेया, भिये नकांत, पळया हांव आसां तुमचो देव. सूड घेवंक तो येता, फारीपण घेवंक तो येता, तुमकां सोडोवंक तो येता. तेन्ना कुरड्यांचे दोळे उगडतले, बेऱ्यांचे कान उक्ते जातले. तेद्वा मेरवा भशेन थोंटे उडतले आनी मोन्यांचो जिबो संतोषान गायतल्यो. कित्याक अरण्यांत झरी फुटतल्यो आनी सुके करडे भुंयत वाळ वळतले. लासतली रेंव एक तळें जातली आनी तानेली भुंयत उदकाच्यो झरी जातल्यो. जंय कोल्ल्यांची डोल आसली थंय लवें आनी चिवें उपजतलें. तांतल्यान एक राजरस्तो वेतलो आनी ताका पवित्र वाट म्हणटली. अशुद्ध मनशां ताचे वयल्यान वेचिनात, कित्याक सर्वेस्परस तो उगडतलो आनी मुर्खांक लेगून त्या रस्त्यार वाट चुकची ना. थंय शीव आसचे नात, रानवट मनजात ते वाटेन येवची ना. तसली खंयचीय मनजात थंय पळोवंक मेळची ना, बगर फकत सोडवण मेळिल्ली त्या रस्त्यार चलतली. कित्याक सर्वेस्परान सोडयल्ल्यान ती परत येतली, गितां गायन ती सियोनाक येतली. सासणीक संतोष तांच्या माथ्यार आसतलो, संतोष आनी आनंद ती भोगतली, दूख आनी रुदान पळून वेतली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो देव येवचो जालो, आमकां सोडोवंक तो येतलो. आमचो देव येवचो जालो, आमकां सोडूंक तो येतलो. सर्वेस्पर कितें सांगता तें हांव आयकतलो. तो आपल्या भक्तांक समाधानाचें उतर सांगता. ताची बेबिरांत आसलेल्यान ताची कुमक लागीं आसा, अशें ताची महिमा आमच्या गांवांत वसतली. आमचो देव येवचो जालो, आमकां सोडोवंक तो येतलो. मोग आनी विश्वासीपण एकामेकाक भेटतात, नीत आनी शांती एकामेकाक आराम धरतात. विश्वासीपण भुमींतलें उपजतलें, नितीवंतपण सर्गार थावन नदर घालतलें. आमचो देव येवचो जालो, आमकां सोडोवंक तो येतलो. खंडीत जावन सुरेस्पोर आमकां समृद्धी पाठयतलो आनी आमची भूंय आपलें फळ दितली. नितीवंतपण ताचे फुडल्यान वेतलें आनी अशें वचून ताची वाट तयार करतलें. आमचो देव येवचो जालो, आमकां सोडोवंक तो येतलो. Alleluia, 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 Alleluia.
आबळे येता राय मनशाकुळा सोदनी आमच्या गुलामपणांतले जूं तो काडून उडयतलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. सालुका परमने जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. एक दीस जेजू शिकवून दिवन आसता फरिसेव आनी शास्त्री ताचे भोंवती बसून आसले. गलिलेया आनी जुदेया प्रांताचे हर एक हाडले तावन आनी जेरुसलेम शारांतावन ते आयिल्ले. गूण खंयची दैवीक सक्त ताजे थंय आसली. तेन्ना आर मारलेल्या एक मनशाक ताच्या अंतुळा समेत थोडे जण उखलून हाडून आयले. ताका घरा भितर व्हरूंक आनी जेजू मुखार दवरूंक ते वाट सोदूंक लागले. पूण लोकांचे केटी निमती खंयचेच कुशेन वाट करूंक तांकां जालें ना. तवळ ते पाक्यार चडले आनी पाक्ये सोडून पिडे घराक हांतुळा समेत ताणें जेजू मुखार जाणां मदेंच दवयलो. जेजू तांचो भावार्थ पळयोवन त्या पिडेस्त लागीं म्हणालो, इश्टा, तुजी पातकां तुका बोगसालीं. हे आयकून शास्त्री आनी फरिसेव आपणायतल्याक अशें चिंतूंक लागले, ह्या तरान देव निंदा उलयतलो हो मनीस कोण? देवान एकल्यान शिवाय हेर कोणे पातकां बोगशियेत? पूण जेजून तांची चिंतना जाणा जावन तांचे लागीं म्हळें, तुमच्या मनांत तस कित्याक तुमी तसले चिंतना आटयतात? खंयचें चड सोंपें, तुजी पातकां तुका बोगसालीं म्हणचें की ऊठ आनी चल म्हणचें? तर मनशा पुताक संवसारी पातकां बोगसूंची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवन दिवच्याक त्या आर मारलेल्याक तो म्हणालो, हांव तुका सांगतां, ऊठ, घे तुजें हांतूळ आनी चल तुज्या घरा. तक्षणच ताचे मुखार तो उठलो आनी आपूण न्हिदून आसलो तें हांतूळ घेवन देवाची स्तुती करीत आपल्या घरा गेलो. सोमेस्त तटक जाल्ले आनी देवाक हर्सूंक लागले आनी भिरांतीन म्हणाले, विचित्र घडितां आज आमी देखली. देवाचे उतर हे वाकानी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तथय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आयची लितुर्जी आमकां देवाक आमच्या जिवितांत आमी येवकार दिवन ताका आमच्या जिवितांत वावर करूंक अवकाश करून दिवच्याक आपोवणें दिता. देव जर आमच्या जिवितांत वस्ती करता, जर आमी ताका येवकार दिता, तर आमचें जिवीत संपूर्ण रितीन बरें करूंक तो शकता. जशें एका सुकी दाडींत वा मरुभुमींत उदकाची जर फुटली वा थंयसर पावस वतलो तर ती सगळी सुवात पासवी जाता. विविध रितीची झाडां थंयसर पालयतात, थंड थंयसर पालयता आनी सांगात आस फुलां पालयवन ती सगळी सुवात भोस सोबीत जाता. तशेंच आमचें जिवीत देवाच्या येण्या वरवीं, देवाच्या वस्ते वरवीं आनी ताका आमच्या जिवितांत वावर करूंक अवकाश करून दिल्ल्या वरवीं तें पालयता, फुलता, जिवीत नंदन जाता. शारिरीक रितीन बरी भलायकी, मानसीक रितीन शांत समाधान, आत्मीक रितीन पातकांतावन सुटका आनी आध्यात्मीक रितीन पवित्रपण थंयसर फुलता, फालयता. सगळें आमचें जिवीत खोटेपणांतावन पयस सरून बऱ्यापणा तळशीन पवित्रताय आपणावच्या त्या वाटेन तें फुडें सरता. अशें आमचें सगळें जिवीत हर एका संगतींनी फ्रॉम एवरी डायमेन्शन तें बरें जावंक पावता. आनी
हेंच आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां आयकूंक मेळटा आनी हाजो निदर्शन म्हणल्यार बरी आसा आयचो वांजल. देव जेजूच्या त्या रुपार मनशा मदें ताणें वस्ती केली. ताच्या शिकवणे मुखांतर आनी ताणें करच्या त्या महत् कार्या मुखांतर खरेंच देव आमचे मदें वस्ती करता. तो इमानुएल म्हणलें सुम्यान दाखोवन दिलें. आनी ह्या मुखांतर सुमी आमा सुमेस्तांक सर्व रितीच्या बंदपासांतले सर्व रितीचे त्या पिडे शिडेंतले सुडका दिवंक आनी त्या पवित्रतायेच्या वाटेर आमकां आपोवन व्हरूंक तो आयला म्हणलें ताणें दाखोवन दिलें. एका आर मारलेल्याक गूण करचे मरिफात सुमी आज आमकां दाखोवन दिता की खरेंच देव तुमचे मदें वस्ती करनासा. देव खरेंच जावन तुमकां सुटका दिवंक तो आयला म्हणलें. सुम्याच्या काळार पातकाक आनी पिडेक एक लागशिल्लो संबंद. पिडा पातकांचें कारण म्हणलो मनोभाव लोकां थंय चलतलो आनी ह्याच खातीर सुमी त्या आर मारलेल्या मनशाक ताच्या कश्टांचें वा ताच्या पिडेचें मूळ जावन आसचें तें पातकच तो पुसून काडटा आनी हाचे वरवीं संपूर्ण सुटका त्या मनशाक तो फावो करता. ह्याच खातीर जेजू आज त्या मनशाक पयलें आत्मीक बरेंपण फावो करता आनी त्या मुखांतर ताची कुडीची बरेंपण वा कुडीची भलायकी तो फावो करता. आनी अशें पातकाचें बरेंपण लाभल्यार आमी सर्व रितींनी सुडका जोडूंक पावतले म्हणलें जेजू आमकां दाखोवन दिता. जें कितें जेजून उसारलें तुजीं पातकां तुका बगसल्यान म्हणलें तीं उतरां लौकीक दृश्टेन विमर्शो केल्ले ते शास्त्री आनी फरिजेव हो एक देव निंदा उलयता म्हणलें ते पारखितात वा समजून घेतात तरी तांची ती दिश्ट तांची ती नदर लौकीक नदर जावन आसली. पूण आत्मीक दृश्टीन ते पळोवचे तर संपूर्ण रितीन सुडका जोडोवंक जेजू ताजी आत्मीक सक्तेन त्या मनशाक आर मारलेल्या मनशाक तो बरो करता संपूर्ण सुडका फावो करता आनी अशें ताजें जिवीत नंदन जावंक पावता. मात्र न्ही त्या शास्त्रांक आनी फरिजेवांकी जेजू एक आपोवण दिता. लौकीक दिश्ट वा लौकीक नदर पयस करून दैवीक दृश्टीन सर्व विमर्श करच्याक. आनी ह्या वांचलाच्या वाचपा मुखांतर आमकां थोडे लिसांव जेजू शिकोवंक आशेता. आमच्या जिवितांत कश्ट पिडा नश्ट खंडीत जावन आसा आनी हाका एक कारण जायत्या कारणां पैकी एक कारण जावन आसा आमचें पातक. पातक आमकां आत्मीक रितीन बांदपास हाडटा सांगादास आमच्या शारिरीक आनी लौकीक रितींनी बांदपास हाडूंक शकता. दुसऱ्यान ह्या बांदपासांत सुडका जोडच्याक आमकां देवाची तशेंच पेल्याची गरज आसा. जशें त्या आर मारलेल्या मनशाक ताच्या इश्टांचो भावार्थ पळोवन जेजू त्या आर मारलेल्या मनशाक गूण करता. हांगासर त्या आर मारलेल्या मनशाच्या की चड भावार्थ ताच्या इश्टां थंय आसलो ताका जेजू सरशी हाडटल्या मनशा थंय आसलो. तशेंच आमच्या जिवितांत जेन्ना कश्ट आसात जेन्ना पिडा शिडा आसा तर हेर आमकां एक देख जावन आसात प्रेरण जावन आसात जेजू लागीं वेच्या खातीर. आमचेच देखी आमी कितेंच करूंक शकना. आमी अस्कत आमकां आत्मीक बरेंपण जोडूंक खुशी आसा तर खंडीत जावन आमकां आमच्या सुम्याची जेजूची गरज आसा. तर मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत देवाक वावर करूंक देवाक आमचे संगी काम करूंक अवकाश करून दिया. आमच्या जिवितांत ताका वस्ती करूंक एक बिडार करून दिवया. आनी अशें
ताणें आमच्या संगता वावर केलो तर सर्व रितीच्या बांदपासतावन सुटोवंक आनी आमचें जिवीत नंदन करूंक आमकां खंडीत जावन तें एक भाग फावो जातलें. तर हें मिसाचें बलिदान फावो आमी भेटयत आसतना सुमी आमच्या संगता सदांच आसूं दी म्हणून आमी ताच्या लागीं विनंती करया. आमेन. दुर्बल काणीको आयल्या बेटोवंक बापा वायनुडो हो वामसो ओपून दिता वाता वावरामचे जियेसो समर्पिता तुका मोग आमच्या काळजाचो भेटयता ये बापा सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया काणीक जावन आज आमकां स्वीकार तूं कर बापा. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सरपदेदार देव बापाक मानतात आसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र देवाक सर्वेस्पर म्हणून घेवं. भोव मोगाळ बापा, तुज्या नांवाची महिमा परगटूंक पवित्रत्म्यान भाग्यवंत आंब्रोजाक मन आनी काळीज बोवार्थाच्या उजवाडान भरलें. ह्या पवित्र यज्ञाच्या भेटवणे वरवीं त्याच उजवाडान आमी भरूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराक पावता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वांतांय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमरोज तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुजी पळय सभेक तूं फावो करताय. ताजें पुण्यवंत जिवीत आमकां तीर दिता. ताजें शिकवण आमकां गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारा सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचरगी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जय. उंचरगी तुका जय जय. बापा, करोस तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो, तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनीक कराराचें म्हजें रगत. पदकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वरवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bavartaso gut purgatuia.
तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया संवसाराच्या सर्वंदाराक आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमकां सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर व्यक्ताय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तरलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमचो भाग्यवान बापा, पीटर पॉल आमचो गोळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मळ पळोवंक फोव कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरिये देवाचे माये संगाती, भाग्यवन जुजे तिचो पती, भाग्यवन धर्मदुतां, आयविलाची सांत तेरेस, कुर्साचो सांत जुआंव, जेजूचे ल्हान फूल सांत तेरेस आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडवणदाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आतां मागुया. आमच्या बाबा सर्वींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे केलेल्या आमकां तशी आमची पदकां वगोस आनी आमकां कांगण्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरोवशान रक्तरेतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सरपातकांती सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाचय. कित्याक स्वर्गी बरी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. माय मोगोसो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती आनी आमकां संपूर्ण सुडका फोव करता ती. ह्या शेळेच्या जेवणाक आपोण लाभलेली आमी सर्वां सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे उदरांचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उदरांत म्हाका भलायकी मेळटली. औत्मीक कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन
हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय, आनी म्हाका नाय काय उणें. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय, जियेना हांव ताचे विणें. मोग तुजो पुरो सोम्या, मोग तुजो पुरो, हीच लेकून जीव दिलोलो, मोग तुजो खरो. भुंयाका सोरो सोम्या, भुंयाका सोरो, मोकाळसान पेटोन आसो, सासान पासोन उरो. प्रार्थया. सर्वेस्पर आमचो बापा, अमृत दितल्या जेवणान आमी दोदोशी जाल्या, ताच्या गटायन आनी भगवंत अमृताची देख घेवन तिरान आमी तुज्या मोगाच्या मार्गान दावादावी वसू आनी सर्गार अमर जिविताच्या जेवणाची उतरावर्ती गोडसाण संपूर्णायन बगून ससनाक आमी दोदोशी जावंक फोव म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो, आनी सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे मोडूकार. उल्हास पाव इस्रायेली, आपले येता तुजो सोमी. उल्हास पाव इस्रायेली, आपले येता तुजो सोमी. इस्रायेलीच्या गोवल्या, आयक तूं आमचे मागणे. तूत करून ये काडून आमचे पातकावचे. उल्हास पाव इस्रायेली, आपले येता तुजो सोमी. उल्हास पाव इस्रायेली, आपले येता तुजो सोमी. मोगाळ पुत्रा सोबे, हांव बरी आशीर्वाद आमकां. भगवंत करचें करवे निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.